सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आवेलिनो कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून आनी दुसरें दिसा भेटयतात समीर शरीगरा आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात मायरन फेर्नांडीस मारियो रॉड्रिगीस तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. सॅम आनी वेल्सिना गोम्स आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर तांच्या गोराब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया शांती पासत मणिपूर हांगासर ज्यो झगडी चालू जाल्ल्यो आसात त्यो बंद जावंक आनी थंयसरल्या लोकांक ही शांती मेळूंक आनी धर्मा मदें तशेंच ह्या ट्रायब्स जे आसात तांचे मदें शांती जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. त्याच बरोबर जे कोण पॉलिटिशियन्स ताचो फायदो काडपाक सोदतात आनी तांचे मदें आनिकूय केस्तांवां लायतात तांची मनां उजवाडाय आनी तांकांय जाग्यार घाल म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आमी पास्कांच्या 5व्या सातोळ्यान आसा आनी खेरीत भाशेन जेजू स्वर्गार वचपाची आपली तयारी आपल्या शिसां मुखार दवरता आनी जेजूची शांती खेरीत भाशेन तो आमकां मेळटा तितले पावटी ही शांती आपल्या शिसांक दिता. तर हीच शांती आमकांय सगल्यांक फावो जावंक भोव करून जी वेगवेगळे तरेन शांती पिड्ड्यार करून वायट परिस्थितीन आसात तसल्यांक ही शांती मेळूंक आमी मागता आसतना हे मिसाचे सुरवातेक आमी जायते पावटी शांती पिड्ड्यार केल्या. आमच्या काळजान भितर आमी भितरल्यान तावन राग धरून रावल्या एकामेकाचेर आमी तिडल्या आनीक एकामेका वेलो राग आमी रिवेंज काडपाक रावल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे हे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोली देणी आमी ओळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी भरवसो थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योके आनी इकोनियेंतान थोडे जुदेव आयले. पुर्जेक उबडावन तांणी पावलूक फातरायलो
आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारान गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान आंतियोकेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी बावार्थांत तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर ताणें विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेर्गा गांवांत देवाचें उतर परगटतोच ते आतालियेक गेले आनी थंय तान तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीन ह्याच शारांत तांणी सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातान घाल्ले. हांगा पावतूच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्यांची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटीची मोहिमा गाजोव. सोगलीं. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. तुवें रोचलाय तें सोगलें तुका दिनवासो सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोगता. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राज पदवीची मोहिमा गाजोव. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रोचना स्तुती करूंक सासणाच्या सासणांक. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. कोश्ट मरण सोंसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोड वो भिजूड जावं नये. हांव येतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सरी वेतां म्हूण तुमी संतोषबरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेहून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्यात. आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनी तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. भाव भयणीनो, जेजू शांतीची खबर करता आपल्या शिसां लागीं. हींच शांतीचीं उतरां आयच्या काळार आमचे लागीं जेजून उलयल्ली आमकां गरज आसा. डू वी नीड दॅट जीजस स्पीक्स टू अस अबावट पीस? गरज आहा? पळय, आदल्याहून चड आतां घडये आनिकूय चड गरज आसा. कित्याक शांती पिड्यार जायत आसा. शांतीचो माहोल जो आसलो आमचे मदें तो पिड्यार जायत आसा. आतां मणिपूर हांगासरूच आमी पळयत जाल्यार आतां म्हणल्यार आमकां ताची स्टोरी घडये सारकी खबर आसा, कितें चल्ललें आसा. सारकें पळोवंक गेल्यार हें धर्माचें झूज न्हू, धर्म झूज न्हू, हें हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदलें झूज न्हय. पूण मणिपूर जे ट्रायब्स आसात तांचे विशीं आनी तांचे जमनी विशीं हें झूज सुरू जालां. एक मेजॉरिटी ट्रायब जो आसा ते हिंदूज आसात आनीक जो मायनॉरिटी एक ट्रायब आसा ते चडशे क्रिस्तांव आसात. पूण जे मेजॉरिटी आसात तांचे लागीं जमीन थोडी आसा. तांच्या स्टेटाची जमीन जी आसा ती तांचे लागीं थोडी आसा. कित्याक तांणी हे रिजर्वड फॉरेस्ट आसात तातूंतल्यान जमीन विकती घेवपाक जायना, आपली ओनरशीप करपाक जायना. मेथीज म्हणटात तो ट्रायब तो. जाल्यार दुसरे वाटेन हे ट्रायबल्स जे आसात तांचे लागीं जमीन चड आसा. जरूय ते मायनॉरिटी तरी पूण मेजॉरिटी ऑफ लँड तांचे लागीं आसा. तांकां कुकीज हें तांच्या ट्रायबाचें नांव आनी तातूंत चडशे क्रिस्तांव आसात. जाल्यार तातूंत भितर सरकार, नवो सरकार जेन्ना आयला तेन्ना नव्या सरकारान हे जे मेजॉरिटी आसात तांकां ST कॅटेगरीन घातलेले आसात. आनी ST म्हणल्यार आमी जाणा तांकां चड सवलती आसतात, जावं जमनी वाटेन, जावं कामा वाटेन आनी हे दुसरे वाटेन. ते वेल टू डू आसात तांकां ते ST कम्युनिटीन घातल्यात देखून हे जे मायनॉरिटी आसात, कुकीज म्हणटात, तांणी प्रोटेस्ट केलो की तांकां ST कम्युनिटीन घालपाची गरज ना, कित्याक तांचे लागीं आसा ते मेजॉरिटीनूय आसात. आनी ह्या पासत हीं क्रिस्तांवां. आनी ह्या क्रिस्तांवान जे हिंदूज आसात, मेजॉरिटी आसात, तांणी ह्या रागान तांचीं मंदिरां लासलीं, इगर्जो लासल्यो, लोकांक मारून उडयले. हीं क्रिस्तांवां. भाव भयणीनो, आयज आमचे मुखार तें आयिल्लें आसा की क्रिस्तांवांचो दुमाळो सुरू जाला. वय, क्रिस्तांवांचो दुमाळो सुरू जाला, पूण कारण धर्माचें न्हय. आमी धर्माचीं, वेगवेगळ्या धर्माचीं मनशां आमच्या भारतांत एक बराबर जियेता. आनी भोव करून ह्या नॉर्थ इस्ट जे आसात ते थंयसर केन्नाच असलीं झगडीं, धर्माचीं झगडीं जालीं म्हूण आमी केन्नाच आयकूंक ना. पूण आतां सुरू जाल्लें आसा. सुरू जाता एके कडेन, पूण पावता निमणे धर्माचेर. कित्याक आयचो सरकार जो आसा, आयचे पॉलिटिशियन जे आसात ते हाचेरूच विस्वास दवरतात की धर्म झूज वो धर्म युद्ध करपाक जाय.
आनी धर्मयुद्ध करीत जाल्यार लोक आमचे वाटेन येतलो. भोव करून जे मेजॉरिटी आसात आमच्या देशांत, हिंदूज आसात ते मेजॉरिटी आसात, आनी तांकां एके भाशेन खुबळावंक आनी आपलें करूंक आयज धर्माचें कार्ड उजार केल्लें आमकां दिश्टी पडटा. दुसऱ्या स्टेट्सांची खबर सोड, आमच्या गोंयांतूय आतां अशें जावपाक लागलेलें आसा. 2 म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां आमच्या गोंयांत आतांच हालींच जाल्यात. सांकळे हांगासर एक कॅन्डिडेट ओपनली एक हेट स्पीच करता मुस्लिम्सांचेर आड. ती उलोवपी आसा ती हिंदू, पूण मुस्लिम्सांचेर आड उलयली आनी असले हेट स्पीच करपी आसा तांकांच लोकांनी वेंचून काडले. ती जिखली थंयसर सांकळे, आमच्या चीफ मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर. जाल्यार कितें चल्लेलें आसा? शांती आयज खंय पावलेली आसा आनी कित्या कारणां पासत? पदवी मेळचे पासत आयज धर्माचो एके भाशेन वापर केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आनी आमचे पॉलिटिशियन्स आसात ते लॉज नासलेल्या भाशेन हेंच करतात. आमचे कॅथलीक MLAs आनी कॅथलीक जे पॉलिटिशियन आसात ते आपणाक मेळटा देखून तोंड बंद करून ओग्गी आसात. ते जाप काडिनात, ते ताचेर निशेध मारिनात. आनी तांकां जर तर प्रश्न केलो जाल्यार ते जबाब दुसरे भाशेन दितात. आमच्या गोंयांत तशें जावचें ना, आमी आसूं पासून जावचें ना, असली नाका जाल्ल्यो वस्तू. पूण आयज शांती बिगडत आसा आनी ह्या पासत आयज जेजूची शांतीची उतरां आमी परतून आयकूंक गरज. भाव भयणीनो, पयली पवित्र सभा आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकता. पावलू आनी बार्नबास ही पयली पवित्र सभा आसा तांकां घट करीत वेताले, तांकां एनकरेजमेंट दीत वेताले. ल्हान ल्हान पवित्र सभा त्यो व्हडल्यो न्हू. ते एक कडेन तावन दुसरे कडेन तावन तिसरे कडेन वेताले. जायतीं नांवां आमी गांवांची आयकता, थोडी आमच्यान ती म्हणूंक पासून जायना सारकीं. जाल्यार ह्या गांवांनी हे पवित्र सभांक जेन्ना ते भेट करतात तेन्ना थंय जशें आयज आमी आयकलां हे थोडेशे जुदेव आयले आनी पावलूक फातरावंक तांणी लोकांक एके भाशेन खुबडायले आनी लोकांनी तेंच केलें. तांचें आयकलें, पावलूक फातरायलो आनी जीव गेल्लो कसो सोडून तो मेलो म्हूण समजून ताका गेले. आयज असल्यो वस्तू घडये जावपाच्यो आसात आनीकूय. आनीक एक पावटी कारण धर्माचें न्हू, पूण कारण दुसरें आसा. घडये पॉलिटिकल पदवी जायी, घडये जमीन जायी, घडये दुडू जाये आनी ह्या पासत धर्माचो भेद घालून सुरू जाता. जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो, पावलून आनी बार्नबासान कितें केलें? पावलू ताच्या शिसांनी ताका व्हेलो, तो परतून उठलो आनी परतून उठून परतून शारान गेलो. भिवून फाटीं रावंक ना. आनी परतून शारान गेलो तेन्ना ह्या लोकांक जे भियेल्ले, पावलूक मारलो म्हूण भियेल्ले, तांकां एक घोटाय दिली, भियेनाकात, तुमच्या भावार्थाक थीर रावात. ह्यार दुसऱ्यो वस्तू पावलू कडेन उलयना, पूण भावार्थाक थीर रावात. कित्याक आखरेक मेरेन जो कोण भावार्थ सांबाळटलो तोच जैतिवंत जातलो. आनी जीं कोण हे भाशेन आतां असली नाका जाल्लीं केस्तांवां सुरू जातात, कोण आपले पदवेक लागून धर्म वापरता आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू आसात, तेन्ना तांचे फाटल्यान जे गेले आपलो धर्माक फाट करून, आपल्या भावार्थाक फाट करून ती सांडटली. भोव करून आमी क्रिस्तांवांची आसात, आमचो भावार्थ आमी फाटीं दवरून, कुशीन दवरून असल्या दुडवां फाटल्यान, पदव्या फाटल्यान वेतात ते सारके सांडटले. भाव भयणीनो, आयज जेजू हींच उतरां, शांतीची उतरां जी पावलून मागीर वचून लोकांक दिलीं, ही जेजू उलयता. खंयची शांती? शांतीची खबर सगळे करतात. जे कोण झुजतात ते पासून शांतीची खबर करतात. जेन्ना झुजां जातात आमच्या देशा मदें, कित्याक झुजतात? कित्याक आमकां शांती जाय देखून. हें एक फकाण कशें, आमकां शांती जाय देखून आमी झुजता, घेरां करता. जाल्यार जेजू म्हणटा शांती संवसार दिता तसली न्हू, पूण म्हजी शांती तुमकां दिता. आनी म्हजी शांती म्हणटा ती कसली? पवित्र पुस्तक उगडून जरी तर आमी पळयत जाल्यार आमकां शांती मेळटा ती तुमच्या काळजांनी घातल्या ती शांती. तुमची काळजां बदलात. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता म्हण जेजून म्हणल्यार ती काळजान भितर. म्हणटच काळीज जें आसा, वो काळजान जे आमचे आवंडे आसात, मनान जी आमची चिंतनां आसात, जायते पावटी आमी सगळो राग घेवन रावता आमच्या मनान, आनी त्या उपरांत आमच्या काळजाक एक
आवंडो आसा दुसऱ्याक वायट करपाक, दुसऱ्याचें पाड घालपाक, हांव व्हडलो जावपाक, ही काळजाची आशा, डिझायर ऑफ हार्ट, हो बदलोवपाक जायो. तेन्ना ही जेजूची शांती आमकां मेळ्ळी. पूण जरी तर आमचो डिझायर ऑफ हार्ट ह्या संवसाराचो, म्हळ्यार ही जमीन म्हाका मेळपाक जाय, हो देश म्हाका मेळपाक जाय, ही पदवी म्हाका मेळपाक जाय, ही कदेल म्हाका मेळपाक जाय, असली जाल्यार तातूंत शांती मेळचीच ना. आनी जे कोण आपणाक ती मेळ्ळी म्हूण समजतात, भोव करून जैत मेळ्ळें, वो इलेक्शन जिखलो, वो जमीन मेळ्ळी, आपणाक शांती मेळ्ळी म्हूण समजतात, तांकां झेम पासून पडना रातची. तांची काळजां जाग्यार ना, तांचे घोराबे जाग्यार ना. जाल्यार जेजूची शांती आमचे घोराबे सांबाळटा. जेजूची शांती आमच्या काळजाक थार दिता. जेजूची शांती आमच्या भावार्थाक थिराय दिता. तर हीच कृपा भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक मागुया. आनी जो माहोल आतां सद्याक आमच्या देशांत चालू जाल्लो आसा, तो शांतीन, जेजूचे शांतीन थिरावंक आमी क्रिस्तांवांनी जेजूच्या पाटलावदारांनी ही शांती एकामेकाक दिवंक आनी आमच्या भावार्थाक थीर रावंक आमकां बोड आनी कृपा दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. शोकताय तूं एकाच उतरां, सर्वस्परा सृश्टी तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो तुका भेटो तुमी दिला मुशीच्या वावरांत. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो दाखवाल्यान दिला मुशीच्या वावरांत. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच स्वर्गीचो तो उच्चारा व्हरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोर घोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुमचें काळीज उचांबड ओ बेजूड जावं नये, पूण तुमच्या भावार्थान थीर रावात. आनी हे भाशेन आमकां खरी शांती जेजूची मेळटा. तर आमच्या काळजांनी ही खरी शांती जेजूची उपजय. तशेंच सगळे हेर लोक आसात सगळ्या धर्मांचे, जावं हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, ह्या सगळ्या लोकांच्या काळजान जेजूची शांती ओतय म्हूण आमी बापा लागीं खेरीत भाशेन मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्यांक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समारंभणीन तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्यान जिवान भरले. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां बुधवार 14 धरची. फाल्यां बो पवित्र संस्काराची बोजवण आमी सकाळीं 6:30 वाजता करतल्या, कित्याक सांजेर फाल्यां दाबोलीं कॉपेलान परबेचें मीस जातलें, पवित्र कुर्साच्या परबेचें मीस. तर बो पवित्र संस्काराची बोजवण सकाळीं 6:30 वाजता जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T21 पेज नंबर 230. T21. सगल्यांक आमकां दवर सांबाळून घाल की दुर्गोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार. घाल की दुर्गोराब्या संकोश्टांतली निवार. कुर्पे बोरीत सायबिणी आमी